11 फेब्रुवारी 2017 ह्या तारखेक नॅशनल लोक अदालत कंडक्ट करपाचें आसा. स्टेट लिगल सर्वीस अथॉरिटी, नॅशनल लिगल सर्वीस अथॉरिटी, स्टेट लिगल सर्वीस अथॉरिटी लोक अदालत कंडक्ट करता 11 फेब्रुवारी 2017. ह्या दिसा सगळ्या कडेन लोक अदालत आसतलें. सगळे तालुकान लोक अदालत आसतले, डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर लोक अदालत आसतले, हायकोर्टान सुद्दां लोक अदालत आसतले. आनी लोक अदालत म्हणटा ते फक्त गोंयानूच न्ही, अख्खे इंडियान त्या तारखेक नॅशनल लोक अदालत जावपाचें आसा. आनी आमी ह्या लोक अदालतान सगळ्यांक सांगता की तुमचे मॅटरी जे पेंडींग आसा ते कोर्टांनी तुमी लोक अदालताक रिफर करचे, कारण सगळे मॅटरी लोक अदालत कोर्टान आसा ते मातशें वेळ. आमचे ते डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्वीस अथॉरिटी नॉर्थ गोवाचे जे चेअरपर्सन आसा देशपांडे सर, हेंच्यांनी सगळे जजीसांचे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टाचे सगळे जजीस आसा तेंची मिटींग कंडक्ट केल्ली. आनी त्या मिटिंगेक चेअरपर्सनान तांकां सगळ्यांक सांगलां की तुमचे कोर्टान जितले मॅटरी आसा जाता तितले तुमी त्या मॅटरी लोक अदालत धाडचे म्हणून तांकां प्रयत्न करपाक सांगलेले आसा. आनी आमचे सगळे जजीस एंटायर नॉर्थ गोवान आसा, इवन सावथ गोवान आसा, ते सगळे जजीस ट्राय करता की जाता तितले मॅटरी लोक अदालताक धाडपाचे. कारण लोक अदालत मॅटरी धाडले जाल्यार मॅटर्स लिटिगेशन पेंडींग आसा ती कमी जाता आनी लोकांक आपली तेंची फ्रुट्स मेळटा आनी ते खूश जाता. लॉंग पेंडिंग केसीस ज्यो चालू आसा, लोक म्हणटा की केसीस सोंपच ना, कोर्टांचे केसीस सोंपच ना, पूण हातून एक स्वता आपणे स्वताचे असे एक डिसिजन घेवन ओपिनियन घेवन एक फुडाकार घेवन हांव अशें म्हणटा की लोकांनी येवप, लिटिगंटांनी येवप आनी जर तांकां दिसता ह्यो केसी सेटल जावपाची शक्यता आसा ताणें म्हणजे हांगा अशें म्हणना की एक रिवेंज हो जो एक फॅक्टर आसा किंवा इगो हो जो एक फॅक्टर आसा ह्या सायडीन एक बाजून दवरून आपापल्या एडवोकेटांक कन्विन्स करून आपापल्या एडवोकेटांनी आपापल्या पार्टीक कन्विन्स करून जाता तितले ह्या दिसा 11 फेब्रुवारी दिसा जो की आमची नॅशनल लोक अदालत पुराय देशभर आमची जी सुरू जातली, ह्या दिसा सगळ्यांनी एक दिसा केसी सेटल करपाचो प्रयत्न करचो.